आम्ही जेन्ना डिस्ट्रिक्ट पंचायत प्लॅन तयार केलो तेन्ना प्रत्येक सेक्टराक आमी खंय तरी कितें तरी तांचे खातीर करपाक जाय अशें ताचेर विचार जालो आनी त्या तातूंतल्यान सेल्फ हेल्प ग्रुप आसत किंवा बाकी स्टुडंट्स आसत एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट्स आसत तांच्या खातीर सुद्दां काही उपक्रम घेवपाचो प्लॅन जो आसा तो आमी तेन्ना केल्लो आनी त्याच माध्यमांतल्यान आजचें हें क्विज कॉम्पिटिशन जें आसा तें आमी ऑर्गनायज केल्लें आसा. आज आमी भारताचो स्वातंत्र्य दिन 75 मनयतात आनी ह्या माध्यमांतल्यान आमी स्टुडंट्सांक कितें तरी स्टुडंट्सां खातीर कितें तरी करपाक जाय. स्टुडंट्सांक नॉलेज जी आमच्या भारताचो गौरवशाली इतिहास जो आसा तो तांचे कडेन पावपाक जाय आनी तांकां सगळें खबर आसपाक जाय. ह्या एक धारणेन आमी हें क्विज ऑर्गनायज केलें. हेज्या भशेन आनी भरपूरशे कार्यक्रम समाजाच्या प्रत्येक घटका खातीर जिल्हा पंचायत हेजे फुडें करपाचें मनान आसा आनी ते नक्कीच करतले. आज आमचे मान्य आमदार केदार नायक चीफ गेस्ट म्हणून आशिल्ले आनी तांणी ते आपलो टायम पळोवन आयल्या बद्दल तांकां थँक्यू. आयज अभिनंदन करता जिल्हा पंचायत नॉर्थ गोवा. आमच्या वांगडा सिद्धेश बाब अध्यक्ष आसा, सगळे जिल्हा पंचायत मेंबर नॉर्थ गोवाचे हांगा आयिल्ले आसा. अजय गावडे साहेब आसा, हल्लेकर साहेब आसा. म्हाका दिसता एक बरोसो इनिशिएटीव तेंच्यांनी घेतला की क्विज कॉम्पिटिशन आनी टॉपिकूय ताचो बरो आसा इंडिया एट 75. आयज इंडिया 75 इयर्स इंडिपेंडन्स कंप्लीट केल्या आनी आमचे पंतप्रधानाचे जे स्वप्न आसा की एट 100 आनी 25 इयर्सां भितर आमी सुपर पावर जातले म्हणून आनी त्या वाटचालीन आमी चलत फुडें वतात. आनी ह्या संदर्भान आमच्या नॉर्थ गोवा जिल्हा एक बरें प्लॅटफॉर्म स्टुडंटांक दिला जंय आपली नॉलेज जी भुरग्यांक आसा ती तांकां प्रदर्शीत करूंक मेळटली. म्हाका दिसता खरोच एक बरो इनिशिएटीव एवरी इयर तेंच्यांनी असो इनिशिएटीव घेवचो आनी असले बरे बरे प्रोग्राम घडोवन हाडचे.